घराकडे उदीक भरता व्हडलो वणको आणि सगळ्याक उदीक घरांनी येता. आता आनी पळय केदे व्हडले व्हणे पडल्या, कोण पडटात कितें जातात आमकां पळोवचें पडटा आमच्या दोळ्यांनी. फाटीं अशेंच उलयलेले आनी मातशे दुसरे दिसा येयले, मातशे घातले ते कळले. आनी आतां पळय पावस येता पळय कसलो, ते उदीक हांगा साठवता सगळे व्हणो रस्त्यार आनी ते उदीक आमच्या घरा कडेन येता घरांनी. दर्याची ल्हारां कशी पळय ते आपल्या दामार घातल्या आनी गेले. तशें जावचें ना ते. मातशी कार पायपां घालून मातशी उंची दिवन तर व्हड्यांचे उदीक ते बंद जातले, नाल्यार जावचें ना. मातशी उंची दिया ताका आनी मागीर दामार घालून हें करा. तुमचे घर हे घर आमी अश्यो कापेटी घालून हांगा बसता, उदीक घरान मारता. पळया तुमी कोण सरकारान ना जाल्यार आमदारान मातसो येवन कोण हांगा लक्ष मारचो. माझे नाव लक्ष्मीकांत शेडगांवकर अमोर्तीच्या. आम्ही हे शेडी वयता हे चोपडे कुर्बन वाडो आमचा हांगासर इतले रोडाची स्थिती जाल्ली कडेन आसा पळय, असे खड्डे जाल्ले आसा. चोपड्याची शाळा एक आसा, प्रायमरी शाळा तेसो पर्यंत सगळे रोडाचे असे व्हडले व्हडले खड्डे पण असे सामके घराचे एका दिसा आसा. आनी हो हांगा असो टर्न आसा, ह्या टर्नारूच आसा. ज्या वेळेच्या ही सायडीच्यान चोपड्या वयता तेन्ना तेका आपली गाडी काडपाक सारखी मेळना. टू व्हिलर सारखें मरण जाता अशें चलोवपाक, म्हणजे इतले की फुडें येणारी गाडी तेका दिसना. ती येता ते एक भर वेगान येता, सारखे फुडले येता ते 4 व्हिलरी 2 व्हिलरी. त्या वेळेस ते रकान येता बॉ गाडी खंय त्या ते व्हण्यात घाता, एकदा तूं पडटा त्या खड्ड्यासून वचून. खूब फावटी अशें जाल्ले कडेन आसा. आनी आतां हे पावसांत ते उदक भरलेलें आसा, भरता हांगा तेन्ना सुद्दां ते पाणी अशें वयता की आमी बरे कपडे घालून खंयचे बरें गेलो आसलो जाल्यार कामाक वयता ते जाल्यार तांचे सुद्दां ते पाणी फास्ट करून अशें मारता आनी ते भिजून वयतात तेंचे कपडे. थंयचा एक म्हणजे प्रोविजनल सारकें अशें ना आसा. ते जर उदक वयतलो त्या खंय तरी त्या रोडाक म्हाज्या माहिती प्रमाणे खंय थोडीशें ताका ते उंची दवरपाक जाय आनी तेन्नाच ते खंय तरी ते पाणी बी ते आसा ते थोडेशें थंयसर कमी जातले आनी लोकांक मातशी थोडी चलोवपाक येतले. तर सांगपाचो मेन हेतू म्हणजे आज त्या रोडार जे खड्डे पडलेले आसात ते खड्डे आसा ते तात्काळ आता तेंच्यांनी पुरोवपाचे खंय तरी बरेंशें घालून. गेल्या वर्सा आमी अशें एकदां दिल्ले तेन्ना अशेंच केन्ना दुसरे दिसा हाडून ते सगळ्यांक डांबर बेश्टे हाडले, ते पयशे थापटले आनी गेले. आनी आतां तेचें कितें जालें ते पळया ही स्थिती, ही पळया स्थिती. ह्या स्थितीन अशें कशें गाडी चलयतले. आज आमचो जो नवीन आमदार बाबा आर्लेकर येयला, आरोलकर येयला, ताका म्हाजी रिक्वेस्ट आसा की तो बरो एक्टीव मनीस आसा, ताणें हेचेर मातसो लक्ष दिवन जाता तितलें बेगीनच्या बेगीन हे आसा ते खड्डे पुरोवपाचें काम हातीन घेवचें. आतां मातशें वखरडाले पावसांत तापले बी काय आशिल्ले तांणी ते हे खड्डे पुरोवपाचें मातशें काम बेगीनच्या बेगीन करून घेवचें अशी हांव ताका एक रिक्वेस्ट करता, विनंती करता. जी दारोलकर जो आसा एक आसा नवीन आमदार निवडिल्लो आसा आनी बरो एक्टीव मनीस आसा, तो बरो आसा. तर ताका जो म्हाजें सांगणें आसा की आसा ते जे आतां खड्डे कुल्ले आसा जाल्ले आसा हांगा तो कुर्बन वाड्या वचून ते चोपड्या पर्यंत आगरवाड्या पर्यंत फुडें आसा. तशें मोर्जी बिजी सुद्दां कांय आसा ते नारोजी वाड्या अशें. तर त्या रोडाचेर सुद्दां त्यांनी ते लक्ष दिवन जातीनिशी तेणी पळावणी करची आनी ते मातशें बेगीच्या बेगीन म्हणजे आमचो 15 ऑगस्टा पयलीं जातालें मातशें वेल एंड गूड जातलें आसलें. इतलें त्यांनी काम फास्ट करपाक जाय अशी हांव ताका परत एकदां विनंती करता.